पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत लागू जावपी आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर गोंय विधानसभेत संमत केल्लो अर्थसंकल्प 2024 ते 27 उदरगतीची कामां प्रलंबीत जावची न्हय म्हूण वोट ऑन अकाउंट टाळ्ळे मुखेलमंत्री. नवी दिल्लींत घेतिल्ली आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशद देशांत गरजे प्रमाण कच्चे तेल उपलब्ध आसा पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक गॅस मंत्रालय. भारतांत आयज पावले एलपीजी जहाज शिवालिक. फाल्यां आनीक एलपीजी सांठो घेवन नंदादेवी जहाज फाल्यां पावतले. केंद्रीय बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्रालय. राज्यांत वेवसायीक तशेंच घरगुती गॅस सेवेची परिस्थिती आसा नियंत्रणांत. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझांतल्या सुरक्षीतरित्या भारताचें जहाज येवप म्हळ्यार केंद्र सरकाराची व्हड उपलब्धी मायकल लोबो. अंदू वर्सा श्री लईराईच्या जात्रेक भावार्थ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो. पयल्या दिसा फकत धोंडांक मेळटलो देवळांत प्रवेश. देवूळ समितीची जाली बसका. पळोवया खबरो विस्तारान. फोंड्या मतदारसंघात जावपी वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत लागू जावपी आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर गोंय विधानसभेत अर्थसंकल्प 27 मंजूर करून सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें. आयज दनपारां हो प्रस्ताव मांडले उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सरकाराक वोट ऑन अकाउंट घेवचो अशी मागणी केली. पण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हें मंजूर करिनासतना अर्थसंकल्प संमत करपाचो प्रस्ताव मांडिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांचे सयत कांय विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सभाघराच्या हौदांत वचून विरोध दर्शयलो. सभापती गणेश गांवकर हांणी मार्शला वरवीं तांकां सभाघराच्या भायर काडपाचो आदेश दिलो. उपरांत सत्ताधारी पक्षान घेतिल्ल्या ह्या निर्णया विशीं स्पश्टीकरण दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 2026 हें वर्स वेंचणुकांचें आशिल्ल्यान आदर्श आचारसंहिता लागू जावन उदरगतीची कामां प्रलंबीत जावची न्हय हे खातीर बेगोबेग अर्थसंकल्प संमत केला अशें सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका हो अर्थसंकल्प सादर करपाचो समावेशक आनी सगळ्या क्षेत्रात स्पर्श करपी असो आसा. ह्या आचारसंहितेच्या खातीर हांव कसलीच अतिरिक्त आश्वासनां दिनासतना आनी नव्या येवजणे खातीर आर्थीक मंजुरी दिवपाक शकवना. दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर लागलेल्या अर्थसंकल्पात ताल्ल्यो गजाली दिल्यात. ह्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शनाच्या तत्वाच्या आधार दिवन सगळ्या राजकीय पक्षांनी समान संद मेळची म्हणून तर आमी मतदाराचेर आमी कसलोच प्रभाव घालचो न्ही. ह्याच खातीर हांव जड काळजान म्हाकाय उमेद आशिल्ली स्पीकर सर एप्रोप्रिएशनाचेर उलोवपा खातीर आसतलें किंवा पूर्ण बजेट पास करपाक आसतलें. पूर्ण बजेट सगळ्या लोकांचेर मांडटा आसतना हांवें बजेट मांडलेलें आनी आतां पर्यंतचें बजेट आमी पूर्ण म्हणजे 16 दिसांची असेंब्ली घेवन सगळ्या जाणांक समान संदी दिवन प्रत्येक फावटी आमी मांडला. बट हे फावटीचो हो परत म्हणजे हो हे एप्रोप्रिएशन बील मांडटा आसतना म्हाकाय दुख्ख जाता की पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्हू म्हणजे पास करता खरें बट ते एलॅबोरेट करून लोकांक सांगूंक मेळूंक ना. एलॅबोरेट करून लोकांच्या उजीर ते मांडूंक मेळूंक ना. बट त्या खातीर स्पीकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मानादीक आमच्या सगळ्या सभासदांच्या वतीन की तुमी हे एप्रोप्रिएशन बील पास करचें आनी ह्या वर्साचें पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्हू हें पासींग करचें. गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या पयल्याच दिसा मिराबागचो बांद प्रकल्प रद्द करचे खातीर सभाघरांत वचून निशेध व्यक्त करपी लोकांक प्रवेश पास उपलब्ध करून दिल्ले खातीर आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभापती डॉ गणेश गांवकर हांचे लागीं मागिल्ली माफी आयज सभापतींनी स्विकारली. तशेंच सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करचे आदीं सभापती गांवकर हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो नियाळ सभाघराक दिलो. Honorable members, the House may recall the incident that occurred on 6th March 2026 when certain persons seated in the visitors gallery raised slogans and displayed posters, thereby causing disturbance in the House and affecting the dignity and decorum of the August Assembly. The matter was viewed with utmost seriousness by the chair. As such, acts within the precincts of the House have the potential to interfere with the orderly conduct of the business of the House and may amount to a breach of privilege and contempt of the House. In this regard, the Chair has
consultations with the Honorable Chief Minister, also holds the portfolio of Home Minister, to examine the matter in its entirety and to ensure that an appropriate course of action is taken in the large interest of preserving the dignity and decorum of this House, while upholding democratic values. Further, taking into consideration the unconditional apology tendered by Honorable Sri Vijay Sardesai MLA and a senior member of this House, the Chair has accepted the said apology tendered by the Honorable member. However, to uphold the dignity and decorum of the House, the restriction on the entry of the said persons into the precincts of the Goa Legislative Assembly shall continue until further orders. I hope that this decision will serve a reminder to all concerned that the sanctity and decorum of this House must always be respected. आज सकाळी गोंय विधानसभेचे कामकाज सुरू जायनाफुडें विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी परत एक फावट काळे कपडे घालून सभाघरांत गोंय शेतजमीन राखण विधेयक मांडपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान विरोध उक्तायलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघराचें कामकाज स्थगीत करचें असो प्रस्ताव लेगीत ह्या वेळार मांडलो. हाजेर हस्तक्षेप करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विरोधी पक्ष मुद्दाम सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडूंक पळयता असो आरोप केलो. सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचो बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान कामकाज अर्दवरा खातीर तहकूब केलें. तेन्ना फ्रायडेच्या दिसा सांगलें आनी प्रोटेस्ट केलो की आमकां ही बिलां जी आमी घातलेली आहाय आनी तुवें बीएसीन तुवें आमकां उतर दिलेलें, दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्रीनी दिलेलें की ही बिलां हाडटलो म्हणून. आज ही बिलां येतली काय कितें, कित्याक दीज आर इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल अबाउट हार्मफुल सेक्शन्स दॅट आर बेसिकली टुडे पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग. बिला फ्रायडे हो डे त्यांचो मुखेलमंत्री बाबाचो आन्सर न्हू, फ्रायडे येतलो न्हू, बिकॉज सर हे इम्पॉर्टंट हो एक खूप इम्पॉर्टंट इशू. एक फ्रायडे उरयलो and you are saying you are going to bring it. Are you going to bring it? Are you going to table? बिकॉज सर ही बिला तू हाडटलो काय कितें? बिकॉज तुम्ही सांगला स्क्रुटनी केला म्हणून बिला. इट इज वेट टिल द स्क्रुटनी. every time because sir हेजेर आमी एक चल यार. आज राज्यसभेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मेळत त्या मुद्द्यांचो संदर्भ घेवन सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडिल्ले खातीर खर उतरांनी तिडक उक्तायली. देशांत उपलब्ध आशिल्ल्या एलपीजीच्या सांठ्याविशीं काँग्रेस पक्षान बोवाळ केलो, पण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ते विशीं जाप दिताले तेन्ना तांणी आयकून घेवना हो संसदेचो अपमान जावन आसा अशें रिजिजू हांणी सांगलें. खंयचोय मुद्दो उबारून धरतना ते विशीं जेन्ना जाप मेळटा ती आयकून घेवप गरजेचें अशें ह्या वेळार मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो एलपीजी में फिर नहीं बोले और फिर इधर उधर का बात करके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं, जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है. ये तो बहुत गलत बात है. तशेंच लोकसभेत स्टँडअप येवजणे विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 31 मार्च 2025 मेरेन चलपी ह्या येवजणेच्या अणभवांतल्यान देख घेवन अनुसूचित जाती आनी जमातीचे लोक तशेंच बायलांक लाव मेळचे खातीर नवो प्रस्ताव मांडटले अशें सांगलें. Let me inform the member that learning lessons from the scheme, which had run till 31 March 2025, with the studies which were done by Niti Aayog and others, this scheme is being redrafted, and sooner the cabinet will be given a proposal with which we'll launch a new scheme to continue with this stand-up which benefited SC, ST and women all over the country wherever there is a bank branch. तशेंच खेलो इंडिया ह्या मोहिमेविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना केंद्रीय खेळां राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी ह्या मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या खाची कोनशांतल्या तरेकवार खेळांत प्राविण्य आशिल्ले खेळगडे मुखार येवन तांकां एक सशक्त माची फावो जाल्या अशें सांगलें.
एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसका मकसद है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, टैलेंट पाथवे डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट को इनहेंस करना और टेक्नोलॉजी और डाटा को इंटीग्रेट करना है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया का सेंटर है जिनको हर साल केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हें फंड अलर्ट किए जाते हैं कि जिसके माध्यम से ग्रास रूट टैलेंट हम आइडेंटिफिकेशन कर पाए और जो खेलो इंडिया नीति जो हमने बनाई है कि जिसके माध्यम से सभी राज्य सरकार के साथ मिलके और केंद्र सरकार के माध्यम से ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएंगे। स्पोर्ट्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए राज्य सरकार के साथ मिलके हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारताच्या उर्जा सुरक्षेच्या नदरेन सरकारान खर पावलां उबारल्यात. शिवालिक हे एलपीजी जहाज आयज भारताच्या बंदरात पावले. शिवालिक जहाजा सयत आनीक एक एलपीजी जहाज नंदा देवी फाल्यां भारतात पावतले. सुमार 92,712 मॅट्रिक टन एलपीजी घेवन ही जहाजां देशात पावतात. देशांत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी उपलब्ध आसा आणि देशांतल्यो सगळ्यो रिफायनरी पुराय तांकेन काम करतात अशें बंदर जहाज येरादारी आणि उदका मार्ग मंत्रालयाचे खासा सचिव राजेश कुमार सिन्हा हांणी मुखार सांगलें. All Indian seafarers in Persian Gulf area are safe. No incident has been reported in last 24 hours. And we are in the ministry and in the DG shipping, we are keeping continuous watch on the situation. We are in touch with each vessel and its crew. 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf. And DG Shipping continues to closely monitor the situation in coordination with ship owners, the recruitment and service licensee, and Indian missions in the region. The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 80,000, about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India. And it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. पश्चिम आशियांतल्या हालींच जाल्ल्या घडामोडींविशीं नवी दिल्लीत आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशद जाली. हे बसकेंत शिवालिक तशेंच नंदा देवी ह्या दोनूय जहाजां खातीर बर्थींग वेवस्था केल्या. तशेंच सगळे पेट्रोल पंप सामान्यपणान चलतात आणि खंयच पेट्रोलाचो उणाव जाल्ल्याची माहिती ना आणि डिलिव्हरी प्रामाणीकरण कोडांतल्यान केल्ली डिलिव्हरी फाटल्या म्हयन्यांत 53% वेल्यान 72% मेरेन वाडल्या अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी मुखार सांगलें. दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि स्थिति अभी चिंताजनक है.
लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर्स से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड्स में के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था। कोळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना राज्यांत वेवसायीक तशेंच घरगुती गॅसाच्या उपलब्धतायेची परिस्थिती आता नियंत्रणात आसा आनी हाचें पुराय श्रेय केंद्र सरकाराच्या फुडारपणाक वता अशें नमूद केलें। इराण तशेंच अमेरिका हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर बंद केल्ल्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुजांतल्यान एलपीजीचो सांठो घेवन सुरक्षीतरित्या भायर सरपी भारताचें शिवालिका हें जहाज सगळ्यांत पयलें आसा आनी हातूंतल्यानच भारत देशाची आनी देशाच्या प्रशासनाची श्रेष्ठताय दिसून येता अशी खोस मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार उक्तायली। Commercial cylinders are being given to the restaurants. Means they sold to the restaurant. They, every week how they were giving earlier, they have given 2 at the moment. One was given, then again one more is given. There is a improvement for the domestic use. Earlier there were huge lines of 800, 900 people. Now you see a line of 30 people, 40 people. So the lines have also reduced. So there is nothing, no need to panic at the moment. Our Prime Minister has done wonders for the Southeast Asia. The first ship which came from the Gulf, Middle East, came to India. LPG and crude oil came to India, came to Mumbai dock. So after that, Pakistan has followed, Bangladesh and other countries. So first is ours. So as far you mean to say, the Prime Minister has made the difference. Narendra Ji Modi. फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदीन ढवळीकर हांणी भाजप उमेदवारांक पुरायपणान तेंको जाहीर केला। भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन खंयच्याय उमेदवाराचें नांव निश्चित करूं मगो पक्ष त्या उमेदवाराक पुराय साथ दिवन प्रचार कामांत लेगीत मदत करतलो अशें पत्रकारां लागीं उलयतना मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें। मगो पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची युती आसा आनी ही युती कंटिन्युएशन उरतली। बायपोला जो उमेदवार भारतीय जनता पक्ष आमकां दिता ताचे बरोबर आमी रावप हें आमचें कर्तव्य आसा। युतीचो धर्म आमी पाळपाक जाय आनी युतीच्या धर्माच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखार मगो पक्षाचे हातूंतल्यान आमची थंय जवळ जवळ 5,500 मतां आसा मगो पक्षाची ती पूर्णपणे थंय येवपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसता। अंदू वर्सा 21 एप्रिलाक जावपी श्री लयराई देवीच्या जात्रे खातीर खंयचेच तरेची आगळीक टाळपा हेतान समिती तशेंच प्रशासनान एकठांय येवन कांय थारावीक नेम जाहीर केल्यात। आयतारा देवळाच्या समितीन जात्रेंत वांटेकार जावपी धोणा सयत बसका आफोवन लोकांच्या सुरक्षे खातीर घेतिल्ल्या साबार निर्णया विशीं चर्चा केली। फाटल्या वर्सा जात्रे मजगतीं जाल्ल्या अपघातांत 6 जाणांक मरण आयिल्लें अशी परिस्थिती परत जावची न्हय हे खातीर समितीन पयल्या दिसा देवळांत फकत धोणाक भितर येवपाक परवानगी मेळटली तशेंच वाटेवेलीं दुकानां पयल्या दिसा बंद दवरतले अशें समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी सांगलें। स्पेशल धोणा खातीर आपयल्ली म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जाले त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आनी धोणांक कन्सल्ट करूंक शकता पयली ते सगळें आमी आमचो आनी जात्रेचो जो व्यवहार आहा न्हू जात्रे पासूनचो 5 दिसाचो तो तेंच्या फुडें मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसलो। सरकारान काही निर्णय घेतले आसा म्हणजे प्रशासनान तांकां हे करून तांकां सहकार तेंचें सहकार्य घेवनूच आमकां करचें पडटलें। त्या खातीर आमी
मुड्रेरी पासून देवळापर्यंत दुकानां लावपाक तुमचे ना जी वयली सर्वीस हें आसा पळय प्रॉपर्टी 93/1 थंयसर आमी दुकानां काही प्रमाणात आपले वयर पार्किंग आसतलें म्हणजे खंयचेच भशेन झुंबड जावची न्हू गर्दी जावची न्हू लोकांक त्रास जावचे न्हू ह्या बद्दल आमची भुमिका सारकी प्रदर्शन आमी लोकां फुड्यान मांडटले आनी आमकां लोकांनी सहकार्य दिवचें सगळ्या धोणांनी येवपाचें जात्रेक लोकांनी पब्लिकांनी येवपाचें लोक देवदर्शन कोणाकूच आडयल्लें ना फक्त सिस्टम ह्या पळय ती फॉलो करची जी एडमिनिस्ट्रेशन घालून दिता त्या प्रमाणे कांपाल हांगा आयोजीत स्वयंपूर्ण गोंय सरस 2026 ह्या प्रदर्शनाचो काल समारोप सुवाळो आयोजीत जालो. बायल आनी बचत गटांक उर्बा दिवपा हेतान दर वर्सा ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन जाता. समारोप सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना एका काळार लुप्त जावपाक पाविल्ली गोंयची पारंपारीक कुणबी साडी राज्य सरकारान फाटल्या 10 वर्सां भितर केल्ल्या यत्नाक लागून तरेकवार स्वरुपांत पुनर्जिवीत जावन संवसारीक पावंड्यार वळख मेळयता अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. आज तुम्ही पळयशात जी कुणबी म्हणजे एखाद्या वेळी आम्ही म्हणटाले की कुणबी साडी कुणबी शॉल ही कंप्लिटली लुप्त जाल्ली जी 30-40 वर्सां पयलीं कुणबी ही खूब गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आशिल्ली ती परत म्हज्या कार्यकाळात हांव रिवायव करपाक शकलो आणि आज कितल्याशाच गांवांनी आमी पळयता आज कुणबी साडी तयार करता कुणबी शॉल तयार करता कुणबी बॅग तयार करता कुणबी टोपी करता कुणबी जॅकेट करता कुणबी वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो हे कुणबी तयार करपाक लागला आणि विचिजन आमी जाका म्हणटा गोंयचो ब्रँड जावन पडला आणि हो गोंयचो ब्रँड पुराय देशभर पावोवपा खातीर अलॉंग विथ द नाबार्ड सगळ्या महिलांनी इनिशिएटिव्ह घेतलो म्हणून तर आज आमी प्राउडली कुणबी शाल ही गोंयांत प्रमोट करपाक शकली. राज्य पावंड्यार सुरू आशिल्ली शिगमोत्सव कार्यावळ काल पर्वरे तशेंच मांद्र्यां सादर जाली. पर्वरे आयोजीत शिगमोत्सव कार्यावळीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या सयत पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक तशेंच हेर मानेस्त वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयची पारंपारीक वळख तिगोवन दवरपा खातीर शिगमोत्सव भोव म्हत्वाचो तशेंच अंदू वर्सा पर्वरे हांगा वांटेकार जावपाक लोकांक व्हडा प्रमाणात संद दिली अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी नमूद करतना गोंयचे पारंपारीक दायज आनी संस्कृती संवसारा मुखार सादर करून गोंय फकत दर्यादेगा पुरतेंच मर्यादीत ना हें दाखोवन दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. पूण रोमटामेळ आसा आमची गांवची संस्कृती आसा आमची गांवची परंपरा आसा आनी सगळे जाण एकजुटान जे येता तरी सेलिब्रेट करता ते उदाहरण तुमकां आज दिश्टी पळोवंक मेळटलें. आज सगळे माणकुली भुरग्यांनी फॅन्सी ड्रेस जावं फोक आर्टान पार्टिसिपेट जाल्या ते पळोवन आमकां उत्साह आमचो वाडटा आनी एक त्या फुडल्या पिढीक एक प्रेरणा मेळटा ही आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक. सो आयच्या दिसाक सगळ्या पथक सगळ्या पार्टिसिपेंटांक आमच्या सगळ्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. टुरिस्ट आसतले इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसतले डोमेस्टीक टुरिस्ट आयला आसतले जे हे हाजो शिगम्याचो आस्पाव घेवपाक आमची संस्कृती पळोवपाक आनी हे कल्चरल टुरिजम फुडें व्हरपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन आमी जेन्ना बियॉन्ड गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार असले फेस्टिविटीज खरी गोंयची वळख म्हणून आमी दाखोवपाचो जो प्रयत्न करता हे म्हणपाक खंयच कमी न्हय. आयतारा दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात गांधी शिल्प बाजाराचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश भारताच्या आदिवासी हस्तकला विविधतायेचो गौरव करप जावन आसा. आसामाच्या लघु उद्देग उदरगत महामंडळान केंद्र सरकाराच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालया अंतर्गत येवपी हस्तकला उदरगत आयुक्त कार्यालयाच्या जोडपालवान हें प्रदर्शन आयोजीत केलां. उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हण राज्य हस्तकला वस्त्रोद्योग आनी काथो विभागाचे संचालक सगुण वेळीप कार्यावळींत वांटेकार जाले. कार्यावळींत उलोवप करतना मुखेल सोयरे सगुण वेळीप हांणी आपले पारंपारीक हस्तकलेचें दायज तिगोवन दवरिल्ले खातीर प्रदर्शनीत वांटेकार जाल्ल्या समेस्तांक परबी भेटयतना अशा तरेच्या कार्यावळीच्या आयोजनाचेर भर दिलो. ही प्रदर्शनी 24 मार्च मेरेन लोकां खातीर उक्ती आसतली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से
नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देशभरातल्या साबार पूर्णवेळ निवृत्त पत्रकारांक म्हयन्याक कमीत कमी 25,000 रुपया निवृत्ती वेतन दिवपाची येवजण केंद्र सरकारान बेगिनात बेगीन तयार करची अशी मागणी भारतीय ज्येष्ठ पत्रकार महासंघ राष्ट्रीय परिषदेच्या बसकेंत केली। पोन्ने गोंय हांगा आयोजीत हे बसकेंत कांय राज्यांत पत्रकारांक मेळपी ह्या निवृत्ती वेतनाचें प्रमाण 2,500 ते 20,000 मेरेन आसा। निवृत्त पत्रकारांनी सन्मानान जिवीत घालोवचे खातीर तांकां 25,000 रुपया तरी मेळप गरजेचें आनी हे खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच खासदार श्रीपाद नाईक हांचे कडेन केंद्र सरकारा कडेन शिफारस करचे खातीर निवेदन करतले अशें ह्या बसकेंत थारलें। काल जाल्ल्या ह्या बसकेच्या समारोप सुवाळ्यांत म्हालगडे पत्रकार गुरुदास सावळ हांणी उलोवप केलें। 25,000 each from our own fund for as a medical aid bank. Then recently we have asked our local minister to start senior citizens, not only for journalists but other members also, entertainment center. Because what has happened is that our journalists, senior journalists who are bedridden and all that, they find very difficult, they are very difficult for them to cope up with the life. So we have asked the government, our local MLA also, to start entertainment center for the citizens, senior citizens, including the journalists. फोंडा विधानसभा मतदारसंघात खेळगड्यांची उदरगत करपा हेतान सर्गेस्त रवी नाईक क्रीडा संकुलांत तांच्या यादीन आयोजीत केल्ल्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीचो काल समारोप जालो। ह्या सर्तींत कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या पंगडाक पयलें इनाम, फोंडा नगरपालिकेच्या वॉर्ड 5च्या पंगडाक दुसरें इनाम फावो जालें। समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर, फोंडा नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार आदले खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी उलोवप केलें। खेळ शिकयतात आनी त्या खेळांतल्या माध्यमांतल्यान आमचे आदरणीय रविबाब नाईक हे स्पोर्ट्स पर्सन आशिल्ले। त्या स्पोर्ट्स मैदानाचेर कशे तरेचे स्कील टॅप करप, कसो तरेचो टॅलंट आनी लास्ट मोमेंटाक कितें तरेचे निर्णय घेवप, हें जर कोणाक जर बरें जर खबर आशिल्लें जाल्यार तें आदरणीय रविबाब नाईक। आनी ताज्या नांवान आज हो टुर्नामेंट घडटा, तातूंतल्यान सगळे जे फोंडा मतदारसंघ जे भुरगे पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। फोंडा जावपी पोटवेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत लागू जावपी आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर गोंय विधानसभेत संमत केलो अर्थसंकल्प 2024 ते 27। उदरगतीची कामां प्रलंबीत जावची न्हय म्हूण वॉट ऑन अकाउंट टाळ्ळे मुखेलमंत्री। नवी दिल्लीत घेतिल्ली आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशद, देशांत गरजे प्रमाण कच्चे तेल उपलब्ध आसा, पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक गॅस मंत्रालय। भारतांत आयज पावले LPG जहाज शिवालेक। फाल्यां आनीक LPG सांठो घेवन नंदादेवी जहाज पावतलें, केंद्रीय बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्रालय। राज्यांत वेवसायीक तशेंच घरगुती गॅस सेवेची परिस्थिती आसा नियंत्रणांत। स्ट्रेट ऑफ हार्मुजांतल्यान सुरक्षीतरित्या भारताचें जहाज येवप म्हळ्यार केंद्र सरकाराची व्हड उपलब्धी, मायकल लोबो। आनी ह्या वर्सा श्रीलयराईच्या जात्रेक भावार्थ्यांनी नेमाक पाळो दिवचो। पयले दिसा फकत धोंडाक मेळटलो देवळांत प्रवेश, देवूळ समितीची जाली बसका।
इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.